विभागान सादर करता विवेकान दुरुस्त्यो एक आम्ही एक प्रोविजन एक हे हाडिल्ले मदीं की गोंयकारांची घरांक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावप ना इफ इट 500 मिटर हे आमी मदीं हाडिल्ले ताजेर कितें तरी लॉ डिपार्टमेंटाक गेले आनी ते उरले आतां हातून बिल्डरांक फायदो जाता नो डावट बिल्डरांक फायदो जाता कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट आहा गोंयकार बिल्डर आहा तो इश्यू स्पीकर साहेब सगळ्यात व्हडले बिल्डर आहा ते भायले गोंयचे न्ही आनी ताचे पयसो भरपूर आहा ते बाब विजय सरदेसाईन सांगलेले आसा मुख्यमंत्रीन जेन्ना एश्युरन्स हावजान दिले आनी हे नवो कायदो मुख्यमंत्री हाडपाचे जे गोंयकाराक तेजो फायदो जातलो आनी ह्या बिलाचे सांगना आमी नवीन हाडटा जो गावात घर बांदतलो पळय न्ही ताका सगळे इज करून गावात घर बांदपाक परमिशन ताका आमी दिता पंचायत एरियेन घर बांदपाक करून दिता इतले थोडामध्ये इतले न्ही करून दिता सर आमी एक हे हाडिल्ले लॉ डिपार्टमेंटा कडेन तुजें बिल गेलां आसतलें हांव मंत्री आसतना हाडिल्लें की गोंयकार म्हणून जर तूं प्रूव करता म्हळ्यार ग्रँडफादर तो ओरिजीन म्हणटा पळय तें दाखयलें जाल्यार 500 मिटर प्लॉट आसलो आनी तुजें जर घर आहा सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग तें तुका इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स झिरो आसतलो स्पीकर सर आत्ता आम्ही जे हाडला पळय न्ही 1972च्या पयलीं सनद दिली आणि 1972च्या पयलीं घर रेग्युलरायज म्हटलं आता आमची फुडली स्टेप जी आहा पळय न्हू ती तीच आसा तूं मोडून घर बांदतलो आसत किंवा गांवांत घर बांदतलो आसत ताच्या खातीर जे आहा पळय न्हू तें नवीन बील जे आसा तें नवीन बील आमी हाडटा तें करता.